नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। साकोर्डा ग्रामसभेत तापलो रगाडा न्हंयच्या प्रदूषणाचो मुद्दो। पंचायतीन कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान लोक फ्युरियोज। आमचो विरोध बेकायदेशीरपणाक। छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक न्हय, गांवच्या 20 नागरिकांचेर शिवजयंती दिसा दाखल केल्लो गुन्हो घेवचो फाटीं। साज उजैदी आर्यल ग्रामसभेत थळाव्यांची मागणी। काणकोण आगोंदाच्या आगोंदेश्वर देवळात चोरी, 2 लाखांचो मुद्देमाल फारायल्ल्याचो देवस्थान समितीचो दावो। फोंडचे बाट वळवळचे लोक काडटात उदका खातीर वळवळे। लोकांक रावचे पडटा टँकराच्या उदकाचेर निंबून। भाजपाचे पंचायत चलो अभियान पुरायपणान थारला अपयशी। कांय मंत्र्यांनी लोकांकडेन वाद घाल्लो प्रकार पडला भाजपाक मारक। काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसाचे म्हणणे। 48 वरां भितर अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपाची अधिसुचोवणी काडली ना जाल्यार 6 मार्चाक करतले उपोशण आंदोलन। गोकुवाद संघटनेची शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। रगाडा न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदूषणावयल्यान आयतारा जाल्ली साकोर्डेची ग्रामसभा बरीच तापली। न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन गाजत आसा। तरी लेगीत पंचायतीन कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान साकोर्डेचे लोक चाळवले। रगाडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचें उदक सोडिल्ल्यान न्हंयचें उदक सामकेंच प्रदूषित जाला। साकोर्डेचे लोक ह्या न्हंयच्या उदकाचेरूच निंबून आशिल्ले। देखून न्हंयच्या उदकाच्या प्रदूषणाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा खासा ग्रामसभा आपयल्ली। रगाडा न्हंयतल्या उदका प्रदूषणाचेर कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्याची चूक पंच वांगड्यांनी ग्रामसभेत मानून घेतली। तशेंच प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर लोकांची मागणी पंचांनी मान्य केली। मिटिंगेक तुम्ही कितें आयकलें? तो प्रोजेक्ट थंय जाला म्हूण केन्ना कळ्ळां आमकां? हो प्रोजेक्ट जाला म्हूण कोणाक खबर ना। ही एनओसी दिल्या फक्त आनी त्या प्रोजेक्टाक दिवना। ते पोंड म्हणून कसला कितें तें बायोफ्लॉक्स पोंडाक एनओसी दिल्या तेन्ना कळ्ळें आमकां। तेज्यान पयलीं आमकां थंय उदक निळें दिसतालें, लक्षांत येयलें तुमकां? पूण तें उदक कित्या खातीर जाता तें आमकां कळपाना ना। पूण आतां जेन्ना हो विशय जेन्ना कोणी तरी फोटो घातला, फाटले फावटी सांगला, फोटो जेन्ना घातलो तेन्ना उदक कळ्ळें की आमकां अशें उदक आसा। तेजें जेन्ना ग्रुपाचेर डिस्कशन जालें पळय तेन्ना कळ्ळें की थंय कोणी तरी अशें जे उदकाचें नुस्तें पोसपाचो आहा पळय तें चालू केलां आनी तें उदक सोडल्यामुळे हें अशें जालां आतां लक्षांत येयलां। इतलो ते 3 वर्सां आमकां खबर ना हें हो कितें असो प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणून। कारण पंचायतीन एनओसी दितना ग्रामसभेक हो विशय घेवना आनी खंयच्याच पंचान मिटिंगेक कितें ठरला पळय अशें आमी दिता पूण खंयच्याच पंचान भायर कोणाक सांगना। ट्रेड लायसन तेका दिल्लें ना। सो विदाउट ट्रेड लायसन 3 वर्सां पंचायतीक खबर आसतना हे इल्लीगल कशें चलता। सो हेका पंचायतीन टोटल ढवळाढवळ चालू आसा। इल्लिगलिटीज मेजर प्रमाणात चालू आसा। सो हेजेरूय बेगीतल्या बेगीन एक्शन जावची अशें आमी मागता। आमी आमच्या वटेंतल्यान जसो पंचायतीन एक रिपोर्ट दिला लॅबाक जसो टेस्ट करपाक, तसो आमच्या वटेंतल्यान आमी टेस्टिंगाक उदक दिलां। आमी जे प्रोसिडींग आमच्या थ्रू करपाक जाय ते आमी केलां आनी जे फुडें आमकां कितें करपाक जाय आतां मिनिट्स आमी मागोवन घेतले। सगळें कितें आसा तेंच्यांनी हय म्हटलां, ना म्हटलां, कितें तेंच्यांनी जे कितें खंय ते अपात्र ठरल्या ते आमी सगळें घेतले आनी तेच्या नंतर आमचे कितें फुडें प्रोसिडींग करपाक जाय ते करतले। रगाडा न्हंयच्या उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन थळाव्या लोकांनी कांय दिसा पयलीं पंचायतीचेर मोर्चा व्हेल्लो। लोकांच्या मोर्चा उपरांत संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन न्हंयच्या उदकाच्या नमुन्यांची तपासणी केल्ली। न्हंयचें उदक प्रदूषित जाल्ल्यान साकोर्डेच्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात। नमस्कार, आमी साकोडा ग्राम पंचायती कडेन आसा। जे जाग्यार गेल्ली कितलेशेच दिसान जाले की हांगा उदक खोदूळ जालां, दुशीत जालां, नुस्त्याची कोण तरी प्रकल्पाचें उदक सोडलां। हेका लागून तें उदक दुशीत जालां आनी लोकांच्या आरोग्याक हानिकारक आसलें। हे संदर्भात ग्रामस्थांनी स्पेशल ग्रामसभा मागलेली। त्या नुसार आज स्पेशल ग्रामसभा हांगा साकोड्यान जाल्ली आसा। तेन्ना ग्रामस्थांनी जे क्वेश्चन केले तेंचे कडेन कसलीच क्वेश्चनाच्या उत्तरां पंचायती कडेन नासली। तेन्ना पंचायत सक्षम फेल ठरल्या अशें ग्रामस्थांचो आरोप आसा।
पंचायतीन सांगलें की आमी तेजी जी ताका एनओसी दिल्ली ती आमी रिवोक केल्ली आसा. पूण पळोवंक गेल्यार जे ताका एक शुभलक्ष्मी देसाई म्हणून कोण आहा तिका एक पोंड मारपाची एनओसी दिल्ली त्या जाग्यार आनी 6 एक्स्ट्रा जाले, टोटल 7 जाले, म्हणजे 6 इल्लिगल ठरले अशें सरपंचान उपसरपंच डेप्युटी उपसरपंच सिटी देसाय हेणीय सांगलें आहा ते इल्लिगल ठरलां आनी आमी तेजेर जाता तितले एक्शन घेतली म्हणून. जेन्ना हांगा जी पंचायतीन जे ग्रामस्थ नेतृत्व करताले विपिन नायक, निलेश मापारी हे सगळे नेतृत्व करताले ग्रामसभेचे, तेन्ना अशें आदळून आलें की जी खरें लोकांच्या रगडा न्हंय जी आसा ती खरेखुरच दूषित जाता आनी दूषित जाल्ल्या कारणान हें उदक जी आसा त्या लोकांच्या आरोग्याक हानिकारक आसा. ह्या खातीर जो आमचो आदवोगाद नाडकर्णी आसा ग्रामस्थ त्यांनी सांगलें की आमकां शुद्ध उदक तुमी केन्ना दितले. लास्ट पर्यंत हेजो विशय काय जालो ना आनी शेवटी बाले आमी हे पत्रव्यवहार करता, हे करता, ते करता, तेणी करून तो पर्यंत ते गेले 15 दीस पर्यंत आज पर्यंत आनी हेजे मुखाल्ले दीस वयतले तो पर्यंत हांगा सांकोडेवासियांक रगडा नदीचें दूषित उदक खावचें पडटा. तेन्ना जाता तितल्या सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें, तांकां हांगा उदकाची वेवस्था करची, ओपांतल्यान तांकां टँकर पुरवठा करचो आनी तांकां हांगा शुद्ध पाणी दिवचें अशी तेंची ग्रामसभेन मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ केडेकर. साज उजेदी आरियल गावाची शांतिकाय भंग करपी मनशांचेर कारवाय करात. तशेंच शिवजयंती दिसा ज्या 20 गावांतल्या नागरिकांचेर गुन्हो नोंद केला ते फाटीं घेवचे अशी मागणी करपी थाराव आयज साज उजेदी आरियल ग्रामसभेत जाला. खाजगी सुवातीक केल्ल्या प्लॉटांक रस्तो करपाच्या हेतान शिवाजी महाराजाचो पुतळो खूब भितरल्या सुवातीन बसयला असोय आरोप ह्या वेळार थळाव्या गांवकारांनी केला. आमच्या गांवांत सुसायड पेडे जाला. सुभाष फळदेसाय जो मिनिस्टर आहा तेज उद्देशी आमच्या गांवचो सुसायड पेडेर जाला 18 तारखेरसून हें दिसून येता. तो म्हणटा ते दीस वयता आसतना आपण टेन्स जाल्मो येयलो म्हणटा 19 तारखेर. जरी तो तूं टेन्स जाल्मो येयलो जाल्यार आदले रातीर तूं थिंग घेवन गेला ब्लू शर्ट व्हायट पॅन्ट घाल जाल्यार टेन्स जालें जाल्यार पयले विलेजारां कडेन पंचायत आहा, MLA आहा, तेंको तुवें डिस्कशन करूं जाय आसलें आनी मागीर तुवें प्रोसिडींग करूं जाय आसलें. तुगेलें वचपाचें थिंगा पुजा करपाक कितें येता आसतना तुका लोकांक आपयन हाडा. दुसरे ऑपोजीट पार्टी आहा तो म्हणटा फ्रेडीन आनी MLAन थिंगा लोकांगेले चाडून घालच्या लोकांक म्हूण. हांव थिंग चाडून वचना, म्हाका DYSP संतोष देसायन आपयन हाडला. फ्रेडी तूं यो, तूं एकलोच उलयतलो आनी कोण उलोवपाना, हे मिडियाचेर सगळे येयलो आहा. हितूक फ्रेडी नांव आनी MLA नांव येयलें कशें? हितूक फ्रेडी गांवचे इश्यूज जेन रावत म्हूण फ्रेडीक तुमी टार्गेट करूं सोदताय काय? MLA लोकां हाटी आसलो म्हूण MLAक तुमी टार्गेट करूं सोदताय काय? हो प्रश्न उत्पन्न जाला. हांव इतलें मागता ज्यो हायर ऑथॉरिटी आहा ते कडेन आमगे विलेजीक सारकी बारीकसायेन नदर घाची आनी असो इलिगेलिटी जाताय पडे तेजेर बंदी हाडची. हिंगा कोडोन येयलो आहा, हिंगा रोड जो पड जाय पडे तेंगा प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक आयकोन येयलां. 2011 थिंगा प्रॉपर्टी इकलो म्हूण आयकोन येयलां. आतां सद्या चलता इन्व्हेस्टिगेशन. 2016 जे पयशे गेल्ले ते परतून दिल्याय म्हणून आयको येयलां. 2011 प्रॉपर्टी इकलोली, 2016 तेणें पयशे परतून दिल्याय कित्याक तेंगे रोड जालना म्हूण. आतां हो रोड जाय पडे हो शिवाजी महाराजाको आसतना तो रोड प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक आमी ताका सांगिल्लें. तो म्हणटा प्रॉपर्टी आपल्या गेली त्या दोन हांवें ताका सांगिल्लें तुगे प्रॉपर्टी जाल्यार मुखार घाल. ही इज अ वॉरियर, ही इज अ हिरो. ताका मुखार घाले, आमगे ऑब्जेक्शन ना. बट तुम ताका एक असो कोणशे दवरलो आमी तर आमगे घर बांदताय जाल्यार आमगेले कितें मेड आहा पडे ते आमी फाटल्यान घाताय. तो हिरो तुम सारके फाटल्यान घालपाक कारण कितें? लोकां नदरे येयलो आहा बाबा हे प्लॉट म्हूण, हे प्लॉटां लागून म्हूण तांकां रस्तो जायो. आनी शिवाजी महाराजा बरी वचून 6 मिटराचो 8 मिटराचो रस्तो गरज ना. लोक चलोन वचून शकता तेजी पुजा करूं. ऑलरेडी सीएमानी एश्युरन्स दिला ह्यो केस जाल्यार तो विड्रॉ करता म्हणून PIA कडेन मायना करता ते कडेन उलयलो. सो ताकाय डायरेक्शन येयला ह्यो केसो गांवांत जावपाक जाय आनी कांय एक्शन घेयनाक म्हणून. सो म्हाका दिसता ह्यो आतां बेगीन आतां CMूय आसूं ना दिल्ली हाडला. सो ताका अपॉयंटमेंट घेता पंचायत तेजी बॉडी कोणाक घेवन लोकल्सांक घेवन CMा कडेन डिस्कशन करता आनी ह्यो केस बेगीन कवर जावपाक डिमांड घालता. आनी तेंच्यांनी गव्हर्नराक बी लेटर करता म्हणून सांगला न्ही तेंच्या गव्हर्नर कलेक्टर CM सगळ्यांक करता म्हणला. सो तेमी अल्टिमेट ताका टायमूय दिता म्हणल्यार तेजे एक्शन घेवपाक. नाजाल्यार फुडले आनी ग्रामसभा घेवपाक सोदता, स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक सोदता त्या इश्यूचेर. आनी प्लस तेमी प्रपोजल घातल्या डिमांड घातल्या तेमी लाठी चार्ज जाल्या ती सगळ्यांनी कंडेम केली ती आनी तो मिनिस्टरूय थिंगा इन्वॉल्व जाल्लो ताका लागून चड जालो.
काणकोण आगोंदाच्या आगोंदेश्वर देवळात शेनवारा मध्यानराती चोरांनी हात मारलो. सुमार 2 लाखांचो मुद्देमाल चोरयेक गेल्ल्याचो दावो देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी केलो. पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घटणूक थळार पावल्या. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्या. फाटल्या सप्तकांत म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळात चोरी जाल्ली आनी आतां शेनवारा मध्यानराती काणकोण आगोंदाच्या आगोंदेश्वर देवळांत चोरांनी हात मारलो. आयतारा सकाळीं पुजारी देवळात पुजा करपाक आयिल्लो तेन्ना हो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. सुमार 2 लाखांचो मुद्देमाल चोरयेक गेल्ल्याचो दावो देवस्थान समितीन केलो. 6 वर्सां पयलीं ह्या देवळांत चोरी जाल्ली. आतां फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळार पावल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आमकां सकाळीं 7 आमची हो वेळी सदांच भशेन हें करपा येता, पुजो बी करपा येता, मागीर भटजी येता आनी तो 7:45 सुमार आयिल्लो आनी 7:45 ताणें पळयलें की लोकां तोडले कडेन आसा आनी ताणें हात बी कांय लायले ना. रोखडेच जे आमची कमिटीची हे महाजन आसा पळय तांकां गांवांत सांगलें हांगा चोरी जालें म्हणून. गांवांतली महाजन आयले, कमिटी मेंबर आयले हांगा पळोवपा खातीर आनी 7 वरांचेर आमी हाका पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. आनी आतां आमची आतां हें कितें आसा ह्या दोनी टेंपलाचें की आमी फंडपेटी ही 1 वर्सान फोडटा. सावथाची जात्रा म्हणटा जाता तेन्ना आमचो तो सगळे महाजन एक कडेन जावन आमी फंडपेटी हे फोडटा आनी ह्या फंडपेटीक सरासरी 60 ते 70 हजार सुमार तुगेलें कलेक्शन प्रत्येक वर्सा जाता. आनी मेन फंडपेटी म्हाका दिसता आतां आमी भितर सरले ना पूण फंडपेटी बी फोडले कडेन आसा. त्या शिवाय जनेल एक कुतके आसा, जनेलांतल्यान आमी पळयला आनी घाटी आसा त्यो मेन घाटी आसा पळय त्योय बी चोरी केल्या ताजी आनी खुबश्यो वस्तूची मेन आसली ती चोरी जाले कडेन आसा आनी व्हडल्यो 2 समयी व्हडल्यो आसा पळय ताजी बी चोरी केले कडेन आसा. लास्ट 6 वर्सां पयलीं जेन्ना चोरी जाल्ली पळय न्ही 1.5 ते 2 लाखाची सुमार चोरी जालो अशी म्हाका दिसता. ओके. लास्ट 6 वर्सां पयलीं जेन्ना चोरी जाली पळय तेन्ना चोर मेळ्ळे तेन्ना 6 वर्सां पयलीं तेन्ना चोर आमकां सापडले नासले पूण चोरी जाल्ली पूण तेन्ना थोडे प्रमाणाक हें आसलें. इतली आतां जी चोरी जाली ती मेजर हाजी जाला. फंडपेटीची चोरी जाला, मेजर वस्तू चोरी जाला आनीक ही चोरी जाली ती मेजर. आतां पुलीस आयले कडेन आसा, सगळें हें जाता आतां एंटर जाता ते हें करून. 6 वर्सां पयलीं ह्या आगोंदेश्वर देवालय चोरी जाल्ली. ते चोर तेन्ना मेळत नाशिल्ले आनी राती ह्याच देवळा परत चोरी जाल्ली आसा. प्राथमीक अंदाज असो आसा की 1.5 ते 2 लाखाची वस्तू जें खिडकेंतल्यान जेणी पळयले देवालयाच्या अध्यक्षान आनी इतर सभासदांनी तेंचे अंदाज आसा की 1.5 ते 2 लाखाची वस्तू गायब आसा. तरी पूण आतां फॉरेन्सीक टीम पावल्या आनी जो तपास हांगा आसा तो चालू आसा. काणकोणा ह्या दिसांनी चोरयेचीं सत्रां चालू जाल्लीं आसा. कालच चेन स्नॅचिंगाचो एक प्रकार घडलेलो आनी हो देवूळ फोडीचो दुसरो प्रकार आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर आगोंदच्यान बबेश बोरकार. हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा. शुक्रारा दनपारच्या 3-3:30 वरांचेर वाळपय रेडीघाट गणपती देवळांतली फंडपेटी चोरान फोडली. सुमार 1,500 चोरी जाल्ल्याचो दावो पुलिशेक थळाव्यांनी केलो. उपरांत आयतारा फंडपेटी फोडिल्ल्या चोराक वाळपय पुलिसांनी अटक केलो. रेडीघाट गणपती देवळांतल्या फंडपेटींतले पयशे चोरतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाले. नमस्कार. रेडीघाट सत्तरी हांगासर जे गणपतीचें देवूळ आसा थंय आज चोरी जालेले प्रकरण घडलेले आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की रेडीघाट हांगातले ते गणपती देवूळ आसा थंयचे फंडपेटीचे पयशे एकट्यान चोरी केली आनी ह्या प्रकरणाची खबर जेन्ना लोकांक कळ्ळी त्या नंतर हेची चौकशी केली तेन्ना जे ते फुटेज आसा त्या फुटेजे वयल्यान पोलिसांक तेजी कंप्लेंट दिली आनी पोलिसांनी 24 तासाच्या भितर त्या चोरीचे तपास करून नागवे सत्तरी हांगासलो एकटो ओमकार शाहू ह्या संशयिताक अटक केलेली आसा. ह्या प्रकरणाची म्हायती अशी की काल शेनवारा ही चोरी जाल्या अशें कळटा आनी ह्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्या खातीर ह्या प्रकरणाचो सडो लागलेलो आसा.
रेडेघाट हे गणपती देवूळ हे फामाद देवूळ आसा आनी सगळ्यांचे येता वयता लोकांचे हे भक्ती स्थान जालेलें आसा आनी ह्या देवळान चोरी जाल्या कारणा खातीर सगळ्यांकच अशी खळबळ उडाल्या की ह्या जे देवूळ आसा ह्या देवळाची चोरी आनी आमचे जे परप्रांतीय आसा तोच ते लोक हांगासर येवन रावता आनी चोरी करता. ह्यो जो दुबावीत आसा तो परप्रांतीय आसा आनी खूब वर्सां जालीं हांगासर नागवे सत्तरी हांगासर रावता. आयज पोलिसांनी बरी कामगिरी करत 24 तासाच्या भितर ह्या दुबाविताक अटक केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. फोंडचे भाट वळवय वाठारांतले लोक सध्या पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटात. दर वर्सा हीच स्थिती. ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा. सावयवेऱ्या मसण भुंये कडेन उदकाच्यो बांदिल्ल्यो टाकयो वापरांत हाडच्यो तशेंच खूब पोरणी जाल्ली उदकाची पायपलायन बदलची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सध्या मी असा वळवय पंचायत वाठारांतल्या फोंडच्या पाट्या गांवांत ज्या जाग्यार सादारणपणान दर वर्साच्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत उदकाचो उणाव जाता. हांगा सकाळच्या आरेसाक नळाचें उदक येता खरें, पूण तेतून चडांत चड 1 किंवा 2 कळश्यो लोकांक खावपाचें उदक मेळटा. दीसभर नळ बंदूच आसता. फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन ह्या वाठारांत टँकराच्या उदकाची पुरवण जाता. जे लोक आयदनां घासपाक जावं कपडे धुवपाक जावं न्हावपाक आनी हेर गोश्टींक उदक वापरतात. सरकारान भुतखाम वेऱ्या वागुर्म्या पंचायत वाठारांतल्या भुतखाम गांवांत 2 व्हडल्यो टाकयो बांदल्या. त्या टाकयांतल्या उदकांनी वेरेच्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जाला. पूण वेऱ्या मसण भुंये कडेन ज्यो 2 टाकयो बांदल्या त्यो अजून कार्यान्वीत करूंक ना आनी ते खातीर सावय वेरें, सातेरी भाट, तैखणे ते थंयच्यान मागीर घाणो मेरेन ह्या वाठारांतल्या लोकांक उदका खातीर खूब त्रास सहन करचे पडटा. दीस रात टँकराची वाट पळयत च्या पाणी सोडून जेवण खाण सोडून तांकां रावचें पडटा. तुम्ही म्हज्या सायडीक पळयता आसतल्यार कितलीशींच बॅरलां आसा. अशी सगळे वाटेक ह्या वाठारांत त्या रस्त्यार जवळ जवळ 50-100 मिटरांच्या अंतराक कितलीशींच बॅरलांची लायन आसा जी टँकराच्या उदकाक रावल्या उदकाची वाट पळयता. सरकारान टाकयो बांदल्या त्यो बेगीन कार्यान्वीत करच्यो. त्या भायर हांगा जी पयलींची पायपलायन आसा ती खूब पोरणी जाल्ल्या कारणान ती रिप्लेस करपाची गरज आसा अशें थळाव्या पंचायत मंडळाच्या सदस्यां कडल्यान आमकां कळटा. सरकारान बेगोबेग ह्यो वेऱ्या वाठारांतल्यो टाकयो कार्यान्वीत करच्यो आनी सावयवेरें, घाणो, सातेरी भाट, तैखणे ह्या वाठारांतल्या लोकांक बरें पिवपाचें उदका पुरवण करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडचे भाट वळवयच्यान हांव शेखर नायक. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपा सरकारान सुरू केलें पंचायत चलो अभियान पुरायपणान अपयशी थारिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम सांगता. पंचायत चलो अभियाना वेळार कांय मंत्र्यांनी लोकां कडेन वाद घाल्लो. हे प्रकार आतां भाजपाक म्हारग पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें एल्विस सांगता. पंचायत चलो अभियान जे आता निमणे वेळार म्हणजे इलेक्शन लागीं पावता पावता जे मिनिस्टरांक धाडपाचें पंचायतींनी हें जे सरकारान अभियान केलां तें टोटल फ्लॉप. हे मिनिस्टर त्या पंचायतीन गेले म्हणून कांयच बरेपण लोकां मदीं येवपाचें ना हें हांव खात्रीन सांगता. ही 2 उदाहरणां जीं आसा आतां सुदीन जावं आनी दुसरो मिनिस्टर तेंचेर पळय लोक भडकले म्हणटा आनी ते कावंटर पळय लोकांक करता. दीस इज अ क्लियर सायन की लोक तांचे बरोबर आनी ना म्हणून ते सगळे उचांबळ जाता. लोक तांचे बरोबर ना ते ना न्ही. तुम्ही काय बरें करूंक ना. आतां निमणे वेळार पंचायतान वयता. पंचायत राज पळय आसा तें पंचायत राज अंडर 73rd अमेंडमेंट जें काँग्रेस सरकारान तेन्ना दिल्लें आनी ताका लागून पंचायत राज एक्ट आयलो आनी जी फंक्शन्स तुमी पंचायतीक दिवपाक जाय, जी ऑटोनॉमी पंचायतीक मेळपाक जाय, जें काम पंचायतीचें जें आसा घटने प्रमाणे तें पंचायतींतल्यान जावपाक जाय तें कांय तुमी करूंक ना अजून पर्यंत. तुमी तांकां फक्त गुलाम करून दवरल्या. तुमी हांवें फाटीं म्हणिल्लें डोरमॅट्स म्हणजे पंचायत सरपंच म्हणटात ते तुमचे डोरमॅट्स, म्युनिसिपल कावन्सिलर्स अशें करून दवरल्या आनी तुमकां आज तो रिस्पेक्ट उरोंक ना ताका लागून. सो बेस्ट म्हजें एक सजेशन तुमकां आसा आनी चीफ मिनिस्टराक हें पंचायत चलो अभियान पळय म्हणटात तें मातशें बंद करात आनी कोण बऱ्या मनशांक धाडना जाल्यार सारकें समजावून सांगूंक शकता तांकां. हो रिस्पेक्ट आज त्या मिनिस्टरांक उरोंक ना आनी हें आतां येता ते इलेक्शनानूय लोक दाखोवंक शकता तुमकां. सो बेस्ट एडवायज इज बंद करा तें पंचायत राज अभियान. तितूंतल्यान लोकांचें बरेपण कांय म्हाका जाल्यार दिसना.
48 वरां भितर अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपाची अधिसुचोवणी काढली ना जाल्यार 6 मार्चाक उपोशण करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गाकुवेत संघटनेन दिल्या। अनुसूचित जमातीक सरकारान सदांच फटयला, मात हे फावट आमी हे खोपोवन घेवचे नात। सरकारान जर आमची मागणी पुराय केली ना जाल्यार फुडली पावलां आमी उबारतले अशी शिटकावणी संघटनेन दिल्या। ते पॉसिबल ना जाल्यार सिमिलर नोटिफिकेशन काडचें आनी गोवा आमचे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांक दिवचें हें आमी तांकां सांगलेलें। सिमिलरली जेन्ना जम्मू आनी काश्मीराक जे रिजर्वेशन जालें तेन्ना एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडिल्ली, एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून तांकां डील ऑल मेंबर कमिशन बसोवन त्यांनी रिजर्वेशन दिल्लें आनी त्या धर्तीचेर आमकांय दिवचें अशें आमी सिंपल प्रोसिजर तांकां सांगलो। आनी आमकां आमचो फ्रेश डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाक आमचो ताका अपोज आसलो, कित्याक तर तो प्रोसिजर खूब लेंथी आसा, ताका 2 ते 3 वर्स वचपाक शकता आनी 2027 आमी मेळपाक शकना अशें आमचो अशें तितून आमी ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें। पूण आमकां आतां अशें दिसता की हे फावटी की आमकां फटोवपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी हो गव्हर्मेंट परत एकदां आमकां फटयतलो की काय अशें दिसता। तेन्ना ताका लागून आयज आमी परत एकदां जमा जाल्या तुमकां सांगपाक सीएमाक सांगपाक बीजेपी गव्हर्मेंटाक सांगपाक की विदीन 48 आवर्स तुमी हो जो कितें प्रोसेस आसा तो चालू करात आनी आमकां फायनल ऑर्डर नोटिफिकेशन जें आमी मागता 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंया खातीर रिजर्व करपा खातीर ती तुमी काडा, नाजाल्यार विदीन द 48 आवर्स तुमी काडली ना जाल्यार आमी ऑलरेडी डिसायड केला वी विल स्टार्ट चेन हंगर स्ट्रायक। ऑलरेडी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जावपाची पॉसिबिलिटी आसा, जावं तो 2001 सेन्सस जावं 2011 सेन्सस पर्सेंटेज तीच मेळटा, कॉन्स्टिट्युएन्सी अप्रॉक्सिमेटली तीच मेळटा। सो त्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी एसेंब्लीचो डिस्कशन जालें आसा, रियोल सांगे आनी नुवें हे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलरेडी हायस्ट पॉप्युलेशन आहा म्हणून डिक्लेअर केलें। मये कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर तुमकां ऑलरेडी एसेंब्लीन हें केलें आहा, चूक केल्ली गव्हर्मेंटान, डिले जावपाक लागून, व्हेरी क्लियर डिले जावपाक लागून चूक करून काडली। आतां प्रत्येक फावटी चुकी करीत आसा गव्हर्मेंटान, चुकी करून थंयच धाडटा। सो आमी व्हेरी क्लियरली सांगलें आसा की चुकी करपाचें हें करपाचें डिले टॅक्टीक्स आहा पळय आमी समजल्ले आहा कम्युनिटी। आनी आयज जरी तर आमी हांगासर मुखार आयिल्ले आसा जाल्यार व्हेरी क्लियर मेसेज दिवपाचो जी आमी ऑलरेडी सांगिल्ली आसा, पंचायतीची व्हडली सभा जातली, पंचायत जातली गोंयची। मुद्दम तुमी पळयात की जेन्ना गांवांनी पयलीं आमचो मांड बसतालो आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जातालें आमचे एसटी कम्युनिटीचे, आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जाता तें फायनल आसतालें। तशेंच आतां जेन्ना आमी सरकाराक 2 वर्सां दिली, 2 वर्सांनी ते कांय करपाक शकले ना आनी हो गोंयचो व्हडलो मांड पंचायत म्हणल्यार सगळे पंचायत लेवलाचेर लोक आमचे येतले आनी थाराव घेतले। आनी आतां जें आसा पळय, जेन्ना आतां इलेक्शनाक उतरलेलेच आसा, कोड ऑफ कंडक्ट बेगीनच भायर सरपाचो आसा, जरी तर आमकां गव्हर्मेंट हो सरकार जर करंटली आहा सो आमकां 24 पयलीं जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमी फायनल नोटिफिकेशन मागता तें दिना जाल्यार मागीर कम्युनिटी लार्ज नंबर ऑफ डिसायड करतले कितें करपाक जाय। मांद्रे गांवांत आस्कावाडा हांगासर दुर्मीळ अशें भारत मातेचें देवूळ आसा। हे देवूळ आनी तातूंत आशिल्लो कल्याण स्वामी महाराजांचो मठ कांय भक्तांचे श्रद्धेचें ठिकाण आसा। पुराय गोंयांत हे भारत मातेचें एकमेव देवूळ अशें म्हणल्यार उपकारता। मांद्रे गांवांत आस्कावाडा हांगासर दुर्मीळ अशें भारत मातेचें देवूळ आसा। हे देवूळ आनी तातूंत आशिल्लो कल्याण स्वामी महाराजांचो मठ कांय भक्तांचें श्रद्धास्थान आसा। मुखार व्हडले वडाचें झाड आनी ताचेर पिपळाचें झाड आसा। कल्याण स्वामी महाराजांनी इच्छा प्रकट करतकीच ह्या वाठारांत औदुंबराचें झाड आपोआप निर्माण जाल्ल्याचे थळावे भक्त सांगतात। मामल घराब्यान स्वता ह्या मंदिराची निर्मिती केल्या। दर म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा 24 वरां हांगासर नामजपा सयत विविध धार्मीक कार्यावळी जातात। सहदेव कल्याण स्वामी आसतना एकदां अशेंच भटजी अशें येयले आनी तेणी अशें परिसर ह्या पळयले जाल्यार सगळे ह्या आसा हांगासर आनी वड आसा, वडाचेर पिपळ आहा, पिपळ आनी आपणाक अशें दिसलें की हांवें औदुंबराचें तें एक झाड आसूंक जाय आशिल्लें आनी तें हांगासर ह्या परिसरांत तें आपणाक दिसना। म्हणजे कितें जालें, दुसरे दिसा पळयत जाल्यार हांगासर औदुंबराचें झाड तयार जालें, निर्माण जालें तशें। म्हणजे आमच्या बाबान कल्याण स्वामी महाराज यांच्यानी एक आमच्या भारत देशात ताका ओढ आसली ह्या आसली आनी ताका लागून त्यांनी आपले ते
पृथ्वी तलाचेर ताका एक मान आनी असो ताका एक स्फूर्ती जावन तेणी ते एक स्थापना करची हेचे तेच्या कल्पनेन आनी तेणी भारत मातेचो सगळी एक स्थापना केली. ह्या मठान प्रत्येक म्हयन्याचो पयलो शेनवार 24 तास श्रीराम जय राम जय राम हो जप तो साजरो केलो जाता. आनी हो नाम सप्तक आसा पळय तो सगळे जाण कोण प्रत्येक जाण आपल्या खर्चान करता. भारत मातेच्या देवळा मुखार पृथ्वेचेर तुळस आशिल्ले आकर्षित तुळशी वृंदावन आसा. तुळस बसयल्ल्या पृथ्वेचेर विष्णू देवाच्यो 10 अवताराच्यो आकृत्यो आसात. हांगासर प्रदक्षिणा आनी नामस्मरण केले जाल्यार खुबशा भाविकांची मनोकामना आनी इच्छापुर्ती जाता अशें हांगासर येवपी भाविकांची श्रद्धा आसा. असो ताका एक ह्या कसो जालो तुळस बांदूची पण ती कशी बांदूची ती खंय आमच्या हेतून म्हणजे आकर्षण कशी दिसपाक ह्या देवस्थानाक शोभता अशी ताका एक इच्छा निर्माण जाली. ताका तेणी तो दासबोधाचो सगळो सारांश घेवन भगवान विष्णूचा 10 अवतार कशे भितर भागतले हेतून तेचो ताका पूर्ण गाढो अभ्यास आसलो आनी ताका लागून तेणी 10 अवतार हे सुरवात पासून लास्ट पर्यंत पासून ते कशे भागतले आनी त्या हेतून तेणी ते आकृतीन निर्माण केले. आणि अशी पहिली अशी खूप जण अशी कोणती लग्न बी जायत नसली ती बी येऊन सत्कार प्रदक्षिणा काढताली. मागीर त्यांची पहाटे 5 5:30 येऊन प्रदक्षिणा काढते. प्रदक्षिणा काढून मागीर थोड्यांची अशी लग्न झाली. आता बी आता अशी कोण तरी असे लग्न येतात चालूच आसा सोमार. आणि दुसरे म्हणजे हांगासर जे डॉक्टरांकडे बी बरे जायना ते ह्या परिसरान निवारण जाता. ओके थँक्यू. फक्त प्रदक्षिणा काढा आणि हे करा आणि नामस्मरण सांगले. एक नामस्मरण करा मेन नामस्मरण दवरला. नमस्कार. आयज आमी आस्कावडा मांद्रे ह्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात जर आमी पळयतात हांगासर व्हड एक रुमट आसा वड आसा आणि वडाक लागूनच पिपळाचे झाड आसा आणि ताच्या समोर एक ल्हान पूण बऱ्यापैकी अशें मंदिर आसा. हे मंदिर कल्याण स्वामी महाराज आणि हांच्या मनांतल्यान निर्माण जाल्लें मंदिर आणि ह्या मंदिरान एक सुबक अशी भारत मातेची मूर्ती आसा. ह्या वाठारान हे परिसराचो सुशोभीकरण करचो म्हणान सरकार कडेन निवेदन सादर केल्लें आसा. सुशोभीकरण परिसर करून ह्या वाठाराक आनी शोभा हाडची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.